कुटुंबांत पिडेस्तांची सेवा भाग्यवंतपणाक आधार. बोवा पुरबयेचो विशय घेवन नव्यानाच्या ह्या दिसांनी आमी नियाळ करून आसाव आनी आज आमच्या जिणयेक लग्ती जाल्लो भोव गरजेचो एक विशय आमी नियाळून आसाव. असर्यांगार सांतांतून विविध असर्यांक नांव वाडलेलो एक श्रेष्ठ सांत म्हणून आमी सकड वळखून घेता. आनी आज आमी भलायच्या क्षेत्रांत सांतांतोनीचो नियाळ आमी करता आसतना मनशाच्या जिणयेक वा भलायकेक वा पिडेशिडेक आनी सांतांतोनीक कसलो गांस आसा म्हणले समजून घेवंक आमी प्रयत्न करया आनी हे दिशेन देवाचो आदार आमी मागया. हे दिशेन सांतांतोनीच्या जिणयेंत घडलेले एक घडीत अशें आसा. पादवांत जियेवन आसलेलो लियोनार्डो म्हणलो एक तरणाटो एक फावटी सांतांतोनी लागीं कुमसाराक गेलो. कुमसार जाता जाताना आपणाची सर्व पातकां सांगून जाल्ल्या उपरांत ताचे थंय आसलेले आनी एक पातक जायत्या काळा तावन ताका दसूंक लागलेले ताणें सांतांतोनी लागीं सांगलें. आनी हें पातक अशें आसलें. म्हज्या आवयक एक फावटी रागान हांवें पांयांत खोट मारली आनी ह्या दुखीन म्हजी आवय धरणेक शेवटाली. इल्लोसो वेळ वगूच रावलेलो सांतांतोन फुडें त्या मनशाक वा तरणाट्याक म्हणालो, आवय बापायक खोट घालूंक वापरलेलो पांय कातरूंक मात्र फायद्याचो वा कातरूंक मात्र फावो. आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार तसलो पांय कान घेवन तुवें जियोंक जायना. त्या तरणाट्याक कितें भोगलेंगी कळीत ना वा त्या उतरांचो अर्थ त्या तरणाट्यान आसा तशें कान गेलो म्हणून आमी चिंताव आनी तो घरा वेता आनी एक सुरी कान घेवन आपणाचो पांय तो कातरता. ही खबर थोड्याच वेळान सांतांतोनीक पावता. जायते रगत वाडोवन ह्या तरणाट्याची भलायकी बिगडता. पण त्या वेळार सांतांतोन थंयसर पावता. कुडके जाल्लो तरणाट्याचो पांय घेवन त्या पांया लागीं दवरून एक बरें मागणें करता आनी कुर्साचो गुर्त त्या पांयाचे वयर काडून जायतो वेळ तो मागणें करता. आनी अशें जायते मागणें जाल्ल्या उपरांत कुडके जाल्लो त्या तरणाट्याचो पांय परत घडसाता आनी एक वर्तें अजाप थंयसर जाता म्हणून आमकां चरित्रां सांगता. हे सांतांतोनीच्या जिणयेंत घडलेलें एक बोवा पुरबायेचें घडीत, बोवा पुरबायेचें अजाप. सांतांतोनीची विणवणी भलायके संदर्भी वा मनशाच्या जिणयेंत कस्त आयलेल्या वेळार ती मसत भोव गरजेची आनी बळादीक म्हणली एक बोवा पुरबायेची शिकवण ह्या एका घडितांत खंडीत जावन आमकां मेळटा. मोगाळ भाव भयणीनो, आज पिडेस्तां विशयंत नियाळ करता आसतना वा आमच्या जिणयेंत आसलेली पिडा नियाळ करून देवा लागीं आमी मागता आसतना सांतांतोनीची सकत देवा लागीं विणवणी करूं आनी मनशाची भलायकी फाटी जोडून घेवचे खातीर कितें पुरो आमी करयेत गे म्हणलें नियाळ करूंक आमकां आपोवणें दिता. पयल्यान पयलें असल्या एका सांताक दिल्ल्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. कित्याक एका सांता लागीं आमी विनवणी करता आसतना तो सांत आमचे लागीं मागता आनी आमकां कितें गरजेचें तें देवा तावन मागोवन दिता. देखून सांतांतोनीच्या देण्या खातीर प्रत्येक रितीन भलायके क्षेत्रांत जावच्या त्या बरेपणा खातीर देवाक आमी अर्गां होगळाप दिवया. आज आमी नियाळ करता आसतना वांचलाचें वाचप आमी घेतलें जाल्यार एक संगत आमच्या जिणयेंत झळकता. जेजूच्या मिसावां पैकी प्रमुख मिसांव खंयचें म्हणलें सवाल आमी विचारलें जाल्यार आमकां खंडीत जावन जाप मेळटा. जेजूच्या प्रमुख मिसावां पैकी गूण करचें मिसांव वा हिलींग मिनिस्ट्री गरजेचें
आनीक प्रमुख स्थान घेता म्हणलें आमी समजून घेवयेत. ताच्या परगडचिणये वेळार 3 वर्सां ताणें केल्ल्या मिसावांचो एक झळक आमच्या मतीक आमी हाडलें जाल्यार सदांवत वेळ जेजून करशिल्लो, जेजून वावर केल्लो पिडेस्त सांगाता वा पिडा गुण करचे खातीर जावंक पुरो जेजू लागीं विविध पिडेस्त वा पिडेनी वळवळतले व्यक्ती आयले. खोडकार जावंक पुरो, आरिगार जावंक पुरो, देवसार लागले मनीस जावंक पुरो, तापान न्हिदिल्ली व्यक्ती जावंक पुरो, केप्पे जावंक पुरो, कुरडे जावंक पुरो, रक्तस्रावाची स्त्री जावंक पुरो, तोंटे जावंक पुरो, आंगळे पांगळे जावंक पुरो, हे सगळ्या पिडेनी कस्ततले व्यक्ती जेजू सरशी आयले. आनी आमी बायबलाच्या पानांनी वाचलेले बरी खंयचोय पिडे वरवीं कस्ततलो आयिल्लो व्यक्ती जेजू तावन रित्या हातांनी फाटीं गेल्लो ना. ज्या मनशान जेजू लागीं मागलें, जो मनीस पिडा घेवन जेजू लागीं आयलो, भलायकेचे दायज घेवन तो फाटीं गेलो. देखून कुडीचे पिडेनी कस्ततली विविध व्यक्ती जेजू लागीं आयली आनी भलायकी घेवन फाटीं गेली. आनी ह्या मुखांतर आमी जेजूक खंडीत जावन म्हणूंक जाय, जेजू एक बळातीक दैवीक वैज, ताचे थंय दैवीक सकत आसा आनी ह्या सक्ते मुखांतर जेजू सबार पिडेस्तांक गूण करता आनी गूण करूंक शकलो म्हणलें सत आयच्या वांजेलांत आटापून आसा. आयचे वांजेलाचे वाचप आमी वाचलें जाल्यार जेजू दोनीर पैन करून गेनेसराताच्या गांवाक पावल्लो आनी जेजू दोनीर तावन तडीक देंवता आसतना जेजूची वळख धरली. कांय थोडे फावटी आमच्या जिणयेंत असलो एक अनुभव आमकां जाला आसूंक बरो. आमच्या क्षेत्रांत कांय एक राजकीय फुडारी येता म्हणून आमकां कळीत जालें तक्षण आमी थंयसर जमा जाता आनी एक लांब लिस्ट त्या राजकीय फुडाऱ्याक आमी दिता. आमच्या गांवांत वा आमच्या सुतरांत हे काम जायचें आनी ह्या कामा खातीर आमी तुजे लागीं विनंती करता. देखून एक राजकीय फुडारी आमच्या दोळ्याक दिसले तक्षण आमच्या मतीक येवचें, ह्या मनशा लागीं असलें काम आमी सांगचें आनी आमच्या क्षेत्रांत असलें काम आमकां जायचें. आनी आज हेंच चिंत आमकां घेवन जेजूक आमी पळयलें जाल्यार जेजूक पळयलेल्या तक्षण लोकांच्या मतीक आयले चिंत पिटलेंच धाकटेर आयलो, वैज आयलो, दैवीक वैज आमचे मदें आयलो. आतां पिडा गुणसावची ती सर्ती. देखून लोकांनी ताका जेलो घालून स्वागत करूंक ना वा फुलां दिवन ताका स्वागत करूंक ना वा खंयचेय सन्मान करये जेजूक आयले तक्षण दिवंक ना. पूण आयिल्लो लोक बेगीनच तांच्या घरांनी धांवलो, तांच्या गांवाक ते धांवले, तांच्या भोंवतणी ते धांवले. असल्या पिडेस्तांक विविध रितीनी कस्ततल्या सगळ्यांक रावन जेजू सरसी तांणी हाडली आनी जेजून तांकां गूण केली. नंतर जाल्यार अशेंय आमी सांगीत आयिल्ल्या लोकांनी जेजूक तांच्या तांच्या गांवाक शेतापटांनी शहराक आपोवन व्हेलें. खंयसर पिडेस्त आसात, खंयसर भलायकी नासलेले व्यक्ती आसात, तांच्या लागीं जेजूक तांणी आपोवन व्हेले आनी आपडलेली सगळी बरी जाली म्हणून आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत आमकां सांगला. देखून म्हाका भाव भयणीनो, जेजूच्या जिणयेचे प्रमुख मिसांव एक गूण करचे मिसांव, एक पिडेस्तांक सवकसकाय दिवचे मिसांव. जेजून सांगलेलें आसा, येया तुमी सुमेस्त कस्ततल्यानो आनी वचन मोबयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दिता. खंयचो पिडेस विशेव कान घेवंक भलायकी सोडूंक जेजू लागीं आयलो, त्या जेजू तावन भलायकी घेवन तो फाटीं गेलो म्हणलें आमी समजून घेवया. आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत आमी नियाळ केले जाल्यार 2 वर्गाचे व्यक्ती थंयसर आसात. एक पिडेनी वळवळतले मनीस, विविध पिडेक बली जाल्ले व्यक्ती, थंयसर आंगळे पांगळे तोंटे केप्पे मोने वा कोडकार आनी विविध पिडेक लागलेले जायते व्यक्ती, उठोवंक जायनासलेले, हांतुळणाक सीमीत जाल्ले जायते व्यक्ती. एक पंगड ह्या व्यक्तींचो आनी एक पंगड आसा पिडेस्तांक गूण करूंक वा पिडेस्तांक कुमोग करूंक वावुरतलो व्यक्ती. सुमार जण विविध पिडेस्तांक उखलून हाडूंक आपोवन हाडूंक आनी तांचे लागीं असले साहित्य वापरून जेजू लागीं आपोवन हाडूंक वा जेजूक तांचे लागीं आपोवन व्हरूंक आनी एक पंगड थंयसर वावुरतालो. ह्या गेनेसरीत त्या गांवांत आसचे 2 पंगड आमच्या मतीक आमी हाडया.
एक पिडेस्त असलेलो पंगड आणि एक पिडेस्त भाव भयणीक कुमो करतलो तो बोवा पुरबायेचो पंगड. मग भाव भयणीनो, हे चित्रण आमच्या मतींत हाडटा आसतना आज एक सवाल आमी विचारया. वो गेनेसरात असो गांव खंयसर आसा? आमच्या परिस्थितींत तो गांव खंयसर आसा? आमी अशें म्हणयेत, तो गांव म्हजेच कुटुंब, तो गांव म्हजोच वाडो, तो गांव म्हजेच फिरगस कुटुंब. कित्याक थंयसर दोन वर्गाचे मनीस केदाळांय आसता. एक पिडेनी वळवळतलो पंगड आनी एक पिडा गुण सावंक कुमो करतलो पंगड. आमच्या घरांनी आसूंक पुरो, आमच्या वाड्यांत आसूंक पुरो आनी आमी वा आमच्या फिरगस कुटुंबांत आसूंक पुरो. आनी जाल्यार ह्या संदर्भार एक सवाल आमी आमकां विचारूंक जाय. हांव खंयच्या पंगडांत आसा? हांव पिडेनी वळवळतल्या त्या पंगडांत आसा गी वा कुमो करतल्या पंगडांत आसा? कांय थोडे फावटी आमी चिंतूंक बरो, हांव पिडेनी वळवळतल्या त्या पंगडांत आसा. पिडा आमकां दोन रितीन येवयेत. वा थोडे फावटी भलायकी आमची आसा तशी बिगडाता. आमी कितली भलायकेची जतन घेतल्यारी थोडी पिडा आमच्या जिणेंत आडावंक जायना, आमी पिडेस्त जाता. ते आमच्या हातांत ना. पूण थोडे फावटी कांय थोडी पिडा आमी जियेवच्या त्या रिती वरवीं आमकां येता. आमची जबाबदारी सारकी पाळी नासलेले वरवीं आमकां पिडा येता. आमची खाणां जेवणां पियेवणे वा इतर संगती आमी लेका वर्ते खान गेल्ले वरवीं पिडा आमच्या जिणेंत येवंक पुरो. वा खंयच्या रितीची पिडा कित्याक आसा गे म्हणलें एक चिंतप आमच्या मतींत हाडया. दुसरें जावन हांव कुमो करतल्या त्या वर्गांत आसा गी. जायते क्षण आमच्या भोंवतणी पिडेस्त आसात. कांय थोडे फावटी पिडेस्त आसतना हांव कांय एक म्हज्या जिणेंत जाली इतली सेवा दिवन तांकां कुमो करता गी. पिडेस्तांचो एक पंगड, पिडेस्तांक कुमो करतलो आनी एक पंगड, तिसरो एक पंगड आमी हांगासर रसयेत. आनी तो पंगड आसा तटस्थ पंगड. थोड्या व्यक्तींच्या जिणेंत अशें घडटा, सडावत तांकां खंयचीच पिडा येना. देवाक आमी येरगां दिवया पिडा येनासलेल्या खातीर. पूण हे व्यक्ती कोणायकी कुमोकी करिनात. पिडेस्तांच्या लागीं सैत येनात. तांकां कुमो करूंक जाय ते अवकाश आसल्यारी, तांचे लागीं साहित्य आसल्यारी कांय थोडे फावटी कोणायकी पिडेस्तांक कुमो करचे सोड तांचे मुखामळी पळयनात. असलो एक तिसरो पंगडी आमचे मदें आसा म्हणलें आमी समजून घेवया. देखून आज आमी समजून घेवया खंयच्या पंगडांत हांव आसा. पिडेस्त पंगडांत, पिडेस्तांक कुमो करतल्या पंगडांत वा तटस्थ पंगडांत. खंयचीच म्हाका पडोवन वचनासलेले बरी हांव जियोन आसा गी. आज हो सगळो संभ्रम वा हे नोवेनाचे मीस आमी आचरण करून मनशाच्या जिणेंत असली पिडा नियाळ करता आसतना सांत आंतोनीची जिणी आमी नियाळ करता. खंडी जावन ह्या संदर्भार सांत आंतोनीक आनीक भलायकेक कितें गांच आसा म्हणलें आमी समजून घेवया. सणावत सांत आंतोनी विशयंत आमी नियाळ करता आसतना आमकां उडास येवचो एक विशय भायर पडली वस्त आमकां मेळचे खातीर. देखून कांय थोडे फावटी आमचे भांगार, पयशे, पासपोर्ट, डॉक्युमेंट्स वा इतर मोलादीक वस्तू भायर पडले तक्षण सांत आंतोनीचें नांव आमी उलो करून आमी मागता आनी होगडायलेली वस्तू आमकां तक्षण मेळटा. म्हजेच लागीं दोग जाणांनी सांगलेले परी तांचो अनुभव वांटून घेतलेले वरवीं दाखले म्हजे लागीं आसात. तांणी सांगले इतलेच, जायते आमी सोदले पूण आमकां मेळोंक ना. पूण केदाळा सांत आंतोनीचें नांव काडून आमी सोदूंक प्रयत्न केले. त्या दाळा चुकून गेल्ली वस्त वा भायर पडली वस्त आमकां मेळ्ळी. हे आमच्याय जिणयेचो अनुभव जावंक पुरो. देखून म्हाका भाव भयणीनो, एक सवाल हांगासर आमी विचारया. आमच्या जिणयेंतली श्रेश्ठ वस्त खंयची? भांगार गी, पयशे गी, पासपोर्ट गी, खंयचे एक डॉक्युमेंट गी, ते मोलादीक वस्तू. पूण हाच्या मुखार आमी समजून घेवचय त्यो वस्तू चिल्लर म्हणून आमी समजून घेवचय. मनशाच्या जिणयेंत भोव मोलादीक गरजेची एक संगत वस्त आसा जाल्यार ती जावन आसा मनशाची भलायकी. मिसाच्या सुरवार हांवें सांगलें
ह्या संवसारांत भलायके खातीर मनीस कितेंय करूंक तयार आसा. भलायकी बिगडत जाल्या वेळार खंयचेंय करूंक तयार आसा. कितलोय बिजी मनीस तो जावं दी, कितली राटावळ ताका आसूं दी, केदाळा ताका पिडा आयली म्हणटा त्या दाडा खंयचीय बिजी शेड्यूल तो कुशीक दवरता. भलायकेक पयलें स्थान तो दिता. त्या दाडा खंयचीय संगत, खंयचीय राटावळ ताच्या मुखार ताका श्रेश्ठ म्हणून बगना. पिडा आमकां आयलेल्या वेळार अशें एक चिंतप आमच्या मतींत आमी घालयेत, म्हजी भलायकी भायर पडल्या. भलायकी आसलेली ती म्हज्या जिणयेंत दिसनासतना जाल्या भायर पडल्या. कुडीची भलायकी भायर पडल्या आसूंक पुरो, मोतीची पिडा भलायकी भायर पडल्या आसूंक पुरो, वा आमच्या कुटुंबाच्या जिणयेची भलायकी भायर पडलेल्या आसूंक पुरो. मग भाव भयणीनो, तेंच चिंतप आमच्या मतेक आमी हाडया. केदाळा भायर पडलेली वस्तू आमकां मेळचे खातीर सांत आंतोनीची मजत आमी मागता गी. आज आमच्या जिणयेंत भलायकी जर तर म्हज्या जिणयेंत, म्हज्या कुटुंबाच्या जिणयेंत, म्हज्या भावारी ती भायर पडल्या जाल्यार सांत आंतोनी लागीं आमी सांगया, म्हजी भलायकी भायर पडल्या, म्हाका तूं सोदून दी. देखून म्हाका भाव भयणीनो, हे एक चिंतप आनी मागणें आमच्या जिणयेंत सदांच आसूं दी. कशें भायर पडिल्ल्यो वस्तू सांत आंतोन आमकां सोदून दिता गी, तशेंच आमच्या जिणयेंत भायर पडिल्ली भलायकी आमकां तो खंडीत जावन सोदून दितलो म्हणल्यार कांयच आमी दुबावचे नाका. आज आमी नियाळ करचो विशय, कुटुंबांत पिडेस्तांची सेवा भाग्यवंतपणाक एक आधार. कांय थोडे पडी आमी चिंतचे आसा, हांवें भाग्यवंत जावंक साध्य आसा गी, हांवें सांतीन जावंक साध्य आसा गी, हांवें एक सांत जावंक साध्य आसा गी, ताका पयशिल्ल्या गांवांक हांवें वचचें, शिगवार्ता परगट करीचें, मारतेर हांवें मारचें, जायते कश्ट हांवें सोंसीचें. आयचो विशय भोव वापरपाचो, कितेंच कश्ट काडिनासतना तो विशय आमच्या दोळ्या मुखार धर म्हणले बरी, वा आमच्या दोळ्या मुखार उडयलेले बरी आमचे लागीं आसा. वा आनी एका अर्थान आमी संगीत भाग्यवंतपणाक एक भोव वापरपाचो अवकाश आयची लितुर्जी आमच्या कुटुंबांत, म्हज्याच जिणयेंत दर दर म्हणले बरी आमकां उडयता. जर तर कुटुंबांत पिडेस्तांची सेवा करून भाग्यवंतपण जोडूंक आमकां साध्य आसा आनी ताचेर आमकां पातयेनी आसा जाल्यार हे अवकाश आमच्या कुटुंबांत, आमच्या भोवारी दरबस्त आमकां मेळटात. देखून आज भाग्यवंत जावंक एक भोव गरजेचो अवकाश हे नव्यानाचे मीस म्हाका आनी तुका दिता. पिडेस्तांक आमी सोदून गांव भोंवचें म्हणून ना, ते आमच्याच कुटुंबांत आसात, आमच्याच शेजार आसात. तांची सेवा करता आसतना आमी भाग्यवंत जाता म्हणले आयचे विशय आमच्या मतींत रिगोवन दी आनी हे दिशेन वावर करूंक आमकां आदार दिवं दी. जेजूचें प्रमुख मिसांव हेंच म्हणलें आमी समजून घेतले. देखून आमच्या कुटुंबांनी आसलेल्या पिडेस्तांची सेवा करता आसतना, तांच्या गरजेक आमी पावता आसतना आमच्या जिणयेंत भाग्यवंतपण परजळटा, भाग्यवंतपणाच्या जिणयेक आमी पावता म्हणलें आमी समजून घेवया. पिडेस्तांची सेवा करून भाग्यवंत जाल्ले जायते दाखले आमच्या मदें आसात. आमच्याच गांवांत येवन पिडेस्तांची सेवा करून सांतीपणाचो मुखवटो आपणायलेली मादर तेरेसा, तेजी जिणी हांवें सांगाचें म्हणून ना. जर तर तिची एक सेवा आसा जाल्यार ती पिडेस्तां खातीर. तिणें इतलेंच केलें, व्हडलें काम करूंक ना, तेजें व्हडलें काम पिडेस्तांची सेवा केल्ली. जायत्यांक ती करूंक जायना अशें सेवा केल्ली मादर तेरेसा आज सांतीन जाल्या. बाप डेमियन एक याजक, खोडकाराच्या गल्लेक तो गेलो, कुद्र्याक तो गेलो, तांची सेवा ताणें केली, तांच्या सांगाता बरसालो, ताणें जेवल्लें सुद्दां जेवलो, तीच पिडा ताकाय लागली. आनी आज त्या मनशाक भाग्यवंत सांत म्हणून पासारला. केल्लें काम इतलेंच, पिडेस्तांची सेवा ताणें केल्लें. सांत कामिल्लस आनी एक वर्तो सांत, ताची 20 आनी 6 वर्सांची जिणी आमी पळयलें जाल्यार तो सांत जायत म्हणून कोणीय पात येवंक ना. एक खोटी जिणी जियेल्लो, वाट सुकलेलो एक तरणाटो, जुगार खेळसांत तो एक प्रवीण आनी झगडे करच्यांत तो प्रवीण. 20 आनी 6 वर्सां असली जिणी जियेल्लो हो तरणाटो 20 आनी 6 वर्सांच्या प्रयेर ताची जिणी बदलावन जाता. आनी त्या उपरांत तो एका आस्पत्रेक वेता. थंयसर पिडेस्तांची सेवा तो करता. दीस रात म्हणले बरी तांची सेवा तो करता. आनी ताच्या सेवेक
मानवाल्लो लोक ताका तसो एक लिडर करता आणि एक तो एक बोवा पुरपयसो मेळ करता. आज कमिल्लस फादर्स अँड सिस्टर्स म्हणल्या त्या नांवा खातीर नांवा काल जायत्या एड्स पिडेस्तांची आनी विविध पिडेस्तांची सेवा ते करून आसात. घडलेलो ह्या एका सांतान आज पिडेस्तांची जतन घेतलेलो हो सांत एक फामाद सांत जावंक पावला. देखून म्हाका भाव भयणीनो, पिडेस्तांची सेवा करची सांतीपणाची एक सुलाभयेची वाट. जो मनीस पिडेस्तांची सेवा करता तो सांतीपण आपणायता म्हणल्याक कांयच दुबाव ना. पिडेस्तांची सेवा करतल्या मुखामळाचेर एक परसळ आसा. तांच्या मुखामळाचेर जेजूक जायते जण पळयतात. देखून कांय थोड्या मनशांक पिडेस्तांची सेवा केल्ल्याक अशेंय विचारलेले आसा, तुज्या मुखामळाचेर जेजू म्हाका दिसता, सांत म्हाका दिसतात, तूं कोण जेजू गी म्हणले सवाल जायत्या जाणांक पिडेस्तांची सेवा केलेल्यांक विचारलेले आसा. देखून म्हाका भाव भयणीनो, पिडेस्तांची सेवा करतलो मनीस एक सादारण व्यक्ती न्हय. तो एक जेजूचे प्रतिरूप. जेजूचे प्रतिरूप ताच्या जिणयेंत परसळता आनी तेंचो रूप हेरांक ते दिता. देखून म्हाका भाव भयणीनो, सांतीपणाचे एक लक्षण ते जावन आसा पिडेस्तांची सेवा करची, तांची जतन करची. आयच्या दिसा सगळ्या संवसारार पिडेस्तांची जतन करच्या धाकटेरां पासून विविध रितींनी सेवा पेटोवच्या आमच्याच पिरगेच्या आमच्या कुटुंबांत आनी संवसारभर वावुरतल्या नर्सां पासून आनी जायतीं जाणां आया ह्या प्रायवंताची भलायके खातीर वावुरतात. आमच्यो आवयो दीस रात म्हणले बरी आमच्या भलायके पासून ती वावुरतात. ती आमकां दिली आंजाळ व्यक्ती, देवाक आमी अर्घां दिवया. तांच्या मुखामळाचेर दैवीक वयस जेजूचे मुखामळ पळोवंक आमी प्रयत्न करया आनी तांच्या मिसावांत आमी फाटींबो दिवया. देखून तांकां मात्र न्ही, आमकांय भाग्यवंत जावंक एक अवकाश आसा. पिडेस्तांची सेवा करचे मुखांतर हो अवकाश आमकां आज सुलाभेन दिला. देखून आमी ह्या मुखांतर सांतीपण आपणावंक आमी प्रयत्न करया. आमचे सकी हे आसाद्य देखून जेजूच्या आंग वस्त्राचे पोंत आपणूंक आमी प्रयत्न करया. हेच्या वांजेलांत पिडेस्तांनी जेजूच्या आंग वस्त्राचे पोंत आपणून तांचे जिणयेंत गुण जाल्ले बरी आमच्या जिणयेंत पयले आमी मोतीच्या फुडेच्या पिडेंत आमी गुण जावंक प्रयत्न करया. आनी त्या दळा हेरांची सेवा करूंक आमकां त्राण मेळटलें, बळ मेळटलें, प्रेरणा मेळटले आनी ह्या प्रेरणार वरवीं आमचे प्रयत्न हे दिशेन चालू आसतले. अखेर करच्या फुडें एक विशय आमी समजून घेवया. पिडेस्त नातलोलो काळ ना. केदाळा मनीस जियोंक ताणें प्रारंभ केला त्या काळांत पिडा निरंतर आसा, अजून आसा. केदळ म्हणसर मनीस आसतलो तेदळ म्हणसर पिडेस आसतले. केदळ म्हणसर पिडेस आसात तेदळ म्हणसर आस्पत्रेची बागलां बंद जावची नात. खंयचीय संस्थो खंयच्याय एमर्जन्सी वेळार बंद जाता, पूण आस्पत्रेचे बागील खंयच्याय संदर्भार बंद जायना, बंद जावंक नजो. देखून म्हाका भाव भयणीनो, ही एक निरंतर सेवा म्हणले आमी समजून घेवया. पिडेस सदांच काल आमचे मदें आसात आनी आस्पत्र केन्नाच बंद जायनात. तशें म्हळ्यार पिडेस्तांची सेवा करचे ते बंद करूंक जायना, ताका एक अंत्य म्हणलें ना. ती सेवा निरंतर आनी आमच्या काळार आमकां दिल्ल्या पिडेस भाव भयणीची सेवा आमी करया. सांतीपणाचो मुकूट आपणावंक सांतांतून आमकां सदांच आदार दिवं दी म्हणून हे दिशेन आमी मागया. आमेन.